असं जाल्यार म्हज्या लेफ्ट सायडीक तुमी रावचें पिन कातरता आसतना तुमी तितकेशे फोटोग्राफरा पळोवचे ताच्या उपरांत हांगासर आमचो मोगाळ विकार बाप भितर वेतालो घरचे आशिर्वादन करतालो मागीर संभ्रम आसा दूद करचें ताच्या उपरांत फळ वस्तू ह्या घरा भितर व्हरच्यो सक्कड आमी सांगता हे कार्य सोलोन व्हरतले हांव विनंती करता सर कुटुंबाच्याक फुडें सरा ताच्या उपरांत हांगासर उक्तावण केल्या उपरांत समेस्तान थंयसर भितर मागण्या विनंती पात्र घेवचें घरा सोबीत नाव दिला ब्लेसिंग विनंती करता सर ताळयो दिवया आमी तांकां सर बरें मागया उल्हासूया हांगासर शांत समाधान ह्या घरा समृद्धीन बरोवन दिवन आमी मागया आनी आमची आशा जावन आसा हाच्या उपरांत घरचे फुडें सरतात पिन कतरच्या मुखांतर ह्या घरचे उक्तावण करतात विनंती करता रॉय आसा मम्मी आसा ताच्या माय आसा सांगात मेळटात कुटुंबादारा सांगात या येस सर नो ताळयो आमी हांगासर दिवच्यो भोव सुविटेकर सभार वर्सां गव्हर्नमेंट सोपान आसलें आयचे दिसा जारी जाला त्या देखून ती धन्यवाद अर्घ दितात आतां विनंती करता गोरचो यजमान येस थंयसर लॉक ओपन कर भितर वेचें पत्र्या पाणी तुमी थंयसर भितर वेचें घरचे आशिर्वादांचे मागण्या तुमी सुरवात करचें आमेन आमच्या सगळ्यांचे दो ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसून मोगाच्यानो नव्या घराचेर आशिर्वाद मागचे रीत आमी चलयत आसतना देवाक आमी हरसिया हर एका घडये आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमी देवाक हसूंक जाय ताका आमी दिन वचूंक जाय संतोशान आमी गितां गावंक जाय देवाक आमी वर्णूंक जाय देवाचें बरेंपण आमी वर्णूंक जाय हें आमी आतां गितां मुखांतर उसारया हर एक घडी मोशाची ताची सोम्या तुका हांव देवासा भक्ती गितां संत साची सोम्या तुका हांव वणीता हर एक देवाचे उतार आमी आतां आयकुया सा मातेवान बरयलेल्या सगळ्याच्या शुभवार्तेंतलें वाचप जेतून सांगा लागलो कोण म्हजी उतरां आयकता आनी ती पाळटा आपल्या मनशा कडेन शिकयतालो तांच्या शास्त्र्या कडेन शिकयनासलो देवाचें उतर हें मोगाचें घर आमच्या कुटुंबा जिविताक आवश्यक त्या खातीर आमचें घर कसलेंय तें जावं आमकां तें मोगाचें आनी त्या आमच्या घरांतय आमकां मस्तो अभिमान आसा सांगातच मोगाचें आमचें घर म्हणटा आसतना तें बांदप म्हणटा आसतना तें घट बुन्यादीर आसचे बरें आमी पळयता ह्या घराची खंडीत जावन ह्या रितीन तुमी उबें केल्लें हें बांदप हें घराचें बांदप बरी बुन्याद हाका बरी बुन्याद तुमी दिल्या बुन्याद घाल्या घट्ट ह्या घट बुन्यादीर हें असलें आधुनीक शैलीचें बांदप हें घराचें बांदप जावन तुमी हें आतावळ उबारल्या वय मोगाचें ह्याच रितीन कुटान म्हणटा आसतना ह्या संवसार कुटुंबाक एक बुन्याद गरज आसा जेजू क्रिस्त आनी ताणें प्रगट केल्लो तसो भावार्थ देव विरांत आनी ह्या भावार्थांत हांव देव विरांत जावन प्रेरीत जावन अर्थान सगळ्यांत जावनच प्रेरीत जावन आमी माया मोगान एकवटान आमच्या घरांत जियोंक जाय तर निश्चित केल्या ह्या कुटुंबान हांगासर हें घर उबारलां
श्रीमती सिंथिया बिस्किट आणि त्यांचा पोत ते रॉय बिस्किट आणि ही आज देवा करता दितात सांगतच या घरच्या यजमानीने म्हणजे कडे सांगले आमच्या कुटुंबाचो वडील दिवा म्हणल्यार रितीन असतो जावं पुरा वर्सा पडेंग आणि कितें म्हणून तो धरला जोसेफ बिस्किट ताचो आज मानान आनी उपकारी मनान कुटुंब उगडास करता आणि ताच्या पसती मागात पादर या मागण्या विधी वेळार म्हणून तांणी उडोवून दुकान उडोवन ताचो उगडास करून ताचें स्मरण करून तांणी सांगलें तर आमी ताच्या पसत मागया पयल्यान जावन ताका देव सत्नीक सुख देव आज खंडीत जावन सरकारांत तो आसा म्हणल्यार आमी पातयेत आसतना सर्गीत जावन तो आज संतोष पावता आणखी बेसांवां तो देवा जावन समेत जावन मागून धरतलो म्हणलो तांचो विश्वास आणि आम्हा सर्वांचोय विश्वास बसचो तर मोगाच्यान आज या घरांत तांणी प्रवेश जावन आज आशीर्वाद समयाचो देवाचो सरस्पर देवाचो आशीर्वाद घेवन या घरांत नव्या घरांत भद्र सगळीत सुंदर रितीन अशा या घरांत तांणी वस्ती करूंक लागता आसतना तांचे कुटुंबीक जिवन सामाजीक जिवन त्याच रितीन सगळ्यान भरलेलें जावंक जाय म्हणटा आसतना माय मोगान एकवटान तांणी सदांच जियोंक जाय बाबार्थान भरलेली जिणी सर्वंक तांणी जाय आनी ह्या मुखांतर ती सबाय तांणी ह्या घरांत दवरकान घेवंक जाय ह्या रितीन चलोंक जियोंक त्या सरस्पर देवाची सोम्याची कृपा तांकां अदीक मापान गरज आसा तर हे मतीन दवरून आमी ह्या वेळार देवा लागीं मागया आनी अशें आमची थोडी प्रार्थना आमी